एवरी इयर 14th of April हो एक आमी नॅशनल फायर सर्वीस डे म्हणून मनयतात. हे आमी अख्ख्या इंडियेन नॅशनल फायर सर्वीस डे एवरी इयर मनयतात. आणि ह्या दिसा आमच्या परेड ग्राउंडार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत will be the chief guest for the occasion. आणि त्या वेळाचेर आमी एक परेड दाखयतली आणि परेड भुरग्यांची परफॉर्मन्स कसो आसतलो तो दाखयतलो. तो आमी प्रेजेंट करतलो चीफ गेस्टा मुखार. आणि त्याच्या नंतर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयतले. डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे फायर सेफ्टीचे डेमॉन्स्ट्रेशन. कसले कसले प्रकारचे आमी फायर फायटींग करू शकतात आणि कसो तेंचो प्राण वाचयतात. फायर सेफ्टी, फायर अँड रेस्क्यू ऑपरेशन आमी तेन्ना तांकां लोकांक पब्लिकांक आमी डेमो दाखयतले. आणि हे जाले नंतर 14th to 20th of April ह्या दिसांनी आमच्या ऑल द फायर स्टेशन्स, आउट स्टेशन्स आमी वेगळी वेगळी एक अवेरनेस प्रोग्राम करतले. वेगळे वेगळे लोकांच्या मार्फत कशे फायर सेफ्टीची नॉलेज तेंचे कडेन शेअर करपाचे आमी सगळे कडेन पावयतले. आणि तेका लागून 14th of April ह्या दिसा वेरियस एक्टिविटी आमचे फायर फायटर्स आणि ऑफिसर्स जे एका वर्साक लागून करतात तांकां लागून तांकां पावती म्हणून आमी तांकां अवॉर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अशें ड्रील कॉम्पिटिशन किंवा तेंच्यो बेस्ट परफॉर्मन्स, बेस्ट टर्नआउट अशा वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आमी तांकां अवॉर्ड प्रगट करतले ऑनरेबल CMच्या मार्फत. आणि हो प्रोग्राम एक 9 o'clock आमचो फायर फोर्स ट्रेनिंग ग्राउंड विच इज कॉल्ड एज द रिजनल ट्रेनिंग सेंटर बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे सांतिनेज ह्या ग्राउंडाचेर आमी परेड आमी करतले 14th of April. तेन्ना एक सो वांटो म्हणून आमी पोस्टर कॉम्पिटिशन हे भुरग्यांक लागून तांकांय जानकारी दिवं जाय म्हणून एक फायर आनी सेफ्टी कशें तांकां फ्रॉम द चायल्डहूड तांकां कशें तेंच्या मनान सेफ्टी करपाची, सेफ्टीची तरतूद घेवपाची तेंच्या मनान कशी जावूं जाय त्या खातीर तांकां भुरग्यांक लागून म्हणजे एक फ्रॉम फर्स्ट ग्रूप एक 7 to 10 years आणि 11 to 14 years असे 2 ग्रूप केल्ले आहा. आणि 7 to 10 years एका आमी एक टॉपीक दिल्लो आहा तांकां फायर अँड इनवायरमेंट म्हणून. आणि दुसरो 11 to 14 ग्रूप एका आमी एक दुसरो टॉपीक दिल्लो आहा तो फायर सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज. 14th of April जी भुरगीं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनी ग्रुपांनी येतली तांकां आमी ऑनरेबल CMच्या मार्फत आमी तांकां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सर्टिफिकेट दिवन तांकां पावती म्हणून एक मोमेंटू दितले दोनी ग्रुपांक. हेका लागून आज आमचे पयलींच आमकां तरतूद करची पडटा. पोस्टर कॉम्पिटिशनाचो वांटो आमकां हजर करचो पडटा कारण तेंचे सगळ्यांचे पोस्टर कशे कलरिंग करता तांकां ड्रॉइंग शीट दिल्ली आहा त्या प्रमाणे तेंचे ड्रॉइंग काडून
फायर एंड सेफ्टी तशेंच फायर सेफ्टी इन इंडस्ट्रीज हेजो तांकां फोटो काडून आनी कलरींग करून ज्या प्रकारचे तुमी आतां पळयतात हांगासर तशें ते काडून तांकां 10 o'clock to 12 o'clock तांकां 2 वरां दिल्ली आहा आनी त्या टायमा भितर तेणी कंप्लीट करून आमचे कडेन ती शीट दिवं जाय आनी तो ड्रॉईंग शीट दिवं जाय आनी ती मागीर आमी जजींग करतले खंयच्या आमी एजन्सीक धाडटले म्हणजे इंस्टिट्यूटाक धाडटले फॉर एग्जाम्पल मे बी एज्युकेशन डिपार्टमेंट वेरियस एज्युकेशन डिपार्टमेंट फिल्ड आसा पळय तांकां आमी जजींग करपाक आर्ट एंड हितून आमी फायन आर्ट किंवा आनी दुसरे क्षेत्रांत आमी तांकां ते पोस्टर धाडटले तेंचे आनी फर्स्ट सेकेंड थर्ड अशें आमी हे करून फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायजां दिवन आनी तांकां प्रायजां ती आमी ऑनरेबल सीएमच्या मार्फत आमी तांकां दितले आनी ह्या दिसा नॅशनल फायर सर्वीस डे ही आमी एवरी इयर एक थीम करतात पूण ह्या फावटी एक अग्नी म्हणून आमी एक थीम केल्ली आहा नॅशनल लेवल ताका म्हणटा फायर सेफ्टी अवेरनेस फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून ही ह्या वर्साची थीम जावन कितले भुरगे पार्टिसिपेट जाले जवळ जवळ अजून आमकां सगळो रिकॉर्ड येवना पूण म्हाका दिसता लास्ट इयर पळयत गेल्यार 1500 भुरगीं सगळ्या 17 स्टेशनार जाल्लीं आतां ह्या फावटी म्हाका दिसता 1500 प्लस घातली कारण म्हाका हांगासर काल आमी एक घेतला ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन ते हांगासर मडगांव तितून 400 एकट्याचेच मारगांव फायर स्टेशनाचेर 400 प्लस जाल्ले आहा स्टुडंट्स अशा वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी आनी वेगळ्या वेगळ्या स्कुलांनी आमी तेंचे ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन आयोजीत केल्लें आहा ऑल ओवर गोवा ते एकूच दीस आसा काय वेगवेगळे दीस कॉम्पिटिशन ना 2 दीस आमी दवरले तांकां एक काल एक दीस आसलो 1st and 2nd of April कोणाक काल फावना तांकां त्या ज्युरिडिक्शनान आमी आज दवरला 1st and 2nd of April. एक्चुअली आतां भुरग्यांक हॉलिडेज पडलेली आसा आनी भुरगीं व्हेरी एक्सायटेड आतां ड्रॉइंग्स काड मागीर तेंचे एक्टिविटीज कितें आसा ते तांकां मिन्स तांकां एक बरें मेळटा तांकां आनी आतां भुरगीं सगळीं अशें पळोवन म्हाका बी बरें दिसता सगळे स्कुलांसून सगळे भुरगीं एकठांय जावन सगळीं ड्रॉइंगां काडटात एकामेकाक पळोवन आपूण सगळें कितें आसता भुरग्यांक एक्सपिरियन्स मेळटा व्हेरी गुड एक्चुअली. Do you think it should be organized more like this? Yeah, it's very nice. It's very nice. I've seen today is very clean and बरे सगळ्यांक बरे पेपर्स हे ते सगळ्यांक भुरग्यांक बरे प्रोसेस बरे केल्या ते स्कुलांतल्यान आमकां मॅसेज आयली की फायर डिपार्टमेंटाचे ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा बिकॉज ऑन 14th April तेंचे कितें तरी हें आसा अशें म्हणून सो आतां तेंचे 2 कॅटेगरीज आसात फर्स्ट ज्युनियर्स एंड सिनियर्स सो एक फॉर 7 to 10 years like they have given fire and environment and for 11 to 14 years they have given something fire safety industries. सो बरें आसा तेंच्यांनी ऑर्गनायज केलें की तेंच्या डिपार्टमेंटाचेच लोक आसा हांगा दे आर लायक वेल ऑर्गनायज्ड. आणि तुमच्या भुरग्यांचे कितल्या वर्साचे आसा? शी इज 9 years old. Yeah, and she is very excited, like for the competition. She has done the practice and all everything. Okay. How excited you are at the moment? I'm also very excited because she had never participated in any organized competition. Like first time, and for drawing competition, she has participated first time. It's a great opportunity भुरग्यांक शिकपाक. Means they have to some of the departments they have to organize such kind of competitions for kids. Do you think it should more organized like this competition? Yeah, actually there should be more organized because there are many participants here and parents are waiting for there should be some sitting arrangement for the parents also and for registration there is a huge queue, so they should have organized 2 counters for the registration. Okay.